तांकां विश करून हांगासर भायर सरतना आमी पळयतात आनी ह्या भुरग्यांक आमी नेटान यांची साथ दिवया आनी 10वी पास जाल्या खातीर तांकां व्हड्या उमेदीन परबी फावो करून दिवया. आर लेडी ऑफ डिस्टरल हायस्कूल ह्या स्कुलांतली ही भुरगीं जिणेंतले पयले पावल यशस्वी रित्या तांणी पार केल्ले आसात. एक यशस्वी टप्पो तांणी पार केल्ले आसात. अजीज अकबानी, ज्योती सुभाष सरोज, फान शेख हांगासर येता. इतलो माटो आमचो शांत कित्याक सकाळच्यान ज्या उर्बेन आमी सगळ्यांची तोखणाय केली त्याच उर्बेन जेन्ना ह्या भुरग्यांचो हांगासर मान सन्मान जाता आमी नेटान हेचे साथीवे उपकार करून सगळ्यांनी हातभार लावचो. अजीज अकबानी, ज्योती सुभाष सरोज, कृपाली महिपाल गिरप, कृपेश किशोर साळगांवकर, कृपाली महिपाल गिरप मुखार येता. कृपेश किशोर साळगांवकर, निमिश मयेकर, पार्थ प्रसन्न नाईक, राजीव रुपेश दाभोळकर, खरेच आयज हो खेळ आमी वेगळ्या पद्दतीन हांगासर मनयतात. आपल्याच मतदारसंघातल्या भुरग्यांक खंय ना खंय तरी ह्या माचयेर हाडून तांचो आत्मविश्वास वाडोवपाचें कार्य संकल्पही आणि त्याच बरोबर माननीय मंत्री दिगंबर कामत आणि त्याच बरोबर माननीय आमदार रजनाडो सर ह्या वेळार करतात आणि तांकां आमी ह्या खिणाक माचयेर येवकारता. राशी चंदन सिंग, समर्थ दिगंबर परब, माचयेर आशिल्ले सगळेच मानेस्त आमचे खातीर इतलें खास आसा की सगळ्यांचो हातभार ह्या खाशेल्या कार्यावळीक लागचो अशी आमची इच्छा आसा. स्वरीत उमेश तारी, स्वयं उमेश केरकार, वंश विश्वेश नागवेकर, आचल आदित्य झा, अब्दुल करीम शेख, आलोक रमीत बेन, फयाज खान, PS तिरुकुमुरम, म्हाका माटो न्ही केन्नाच शांत पळोवपाक आवडना कित्याक एक ताळी लोकांचेर हास्य हाडपाक शकता, एक ताळी उर्बा हाडपाक शकता आणि एक ताळी जेका कोणाक जेम येता तांकां एक्टिवेट सुद्दां करपाक शकता. म्हणून तुमच्यो ताळयो ज्यो आसा त्यो कमी करून घेवं नाकात. आलोक रमीत बीन, फैजा खान, PS तिरुकुमरन, वैष्णवी शेटकार, रुचिता व्यंकटेश तेरेखोलकार. हांव रेजिनल सरा लागीं मागता की तांणी सुद्दां ह्या वेळार ह्या भोवमानाक हातभार लावचो. तन्वी मालवणकर, साहिल उदय पालेकर, आर्या प्रशांत नाईक, अनिश रवींद्र शेटकर, अंश रवींद्र शेटकर, आयुष्मान शर्मा, आयुष्मान शर्मा. आयज आमी सगळे जाण अशी तांकां दीर्घ आयुष्य मेळचें म्हणून प्रार्थना करतात आणि तोच आयुष्यमान दीर्घ आयुष्य घेऊन माचेर येता म्हणून ताका टाळयो मारयात आमी आणि तांची उर्बा वाडोवया.
सोबित नाईक, ध्रुव चोडणकर, ध्रुव तारक हय सगळ्यांची इच्छा पुराय करतात. आयच्या ह्या दिसा संकल्प आमोणकरजीन कितें ध्रुव ताऱ्याकडे कितें इच्छा व्यक्त केला ते आमकां कांयच खबर ना, पूण बऱ्यो इच्छा आसतल्यो अशें आमी आस्त बाळगुया आनी तांकां सुद्दां परबी फावो करून दिवया. वेद शेखर पालेकर, समर्थ वेंगुर्लेकर, सानिका मयेकर, प्रजल पुजाल, चेतन केरकर, अथर्व सालगावकर, यश करके, प्रथमेश तारी, दुर्वा भटकर, आस्था यादव, तांकां मातशी मोठ्यान ताळी जावनी. श्रेया होनावरकर, अलमीरा शेख, Okay. This meeting and greeting session is so special that everyone is extending their warm wishes on stage. We highly appreciate your presence, sir, and we may like. आणि दीप विहारची ही सगळी भुरगीं ह्या खिणाक ह्या माटवान ह्या माचयेर येतात. पुराय शाळा आयज परत एक फावट एक जाल्या अशें दिसून येता. Okay, boys and girls, are you ready to smile? Yes? Keep smiling, keep achieving your goals. We as a member of your constituency are highly proud of your achievements. Keep working hard, keep achieving your dreams. We wish you huge success in your career. This is the right opportunity that you take decisions in your life. तुमकां सगळ्यांक भरपूर 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 यश आवडेता. अशीच हसत खेळत रावात. देव बरें करूं. Yes. Yes. म्हाका दिसता फोटो परस व्हिडिओ चड येतले. सगळ्यांनी बेगितल्या बेगीन माची जी आसा ती खाली करून घेवची आनी Yes. Yes. Surrender over. सगळ्यांक नवराई सांगपाक सोदता. कोणेच उपकार करून त्या वटेच्यान येवचे न्हय. आमी हांगासर लायनी दवरिल्ली आसा.
आमकां फोटो काडपाक सुद्दां खूब बरें जातलें. उपकार करून सगळ्यांनी आपल्या उजवे कडल्यानच हांगासर वयर सरचें.
कमिशनर सन्माननीय ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरजी ह्या माटवान गावतात. तांच्या उपस्थितीत सुद्धा आम्ही या खिणाक नेटान ताईयांची साथ दिवया. आपली सदिच्छा त्यांच्यापर्यंत पावयतात. NRI कमिशनर म्हणून ते आपली जबाबदारी सांभाळतात. त्याचबरोबर गोवा बागायतदाराचे ते चेअरमॅन जावन आसात. सुरू करूया आणि त्यांच्या उपस्थितीत आभार व्यक्त करूया. सगळ्यांचे ह्या माचयेर आसप आमचे खातीर खूप मोलाचे अशे आसात. आमदार संकल्पभाई आमोणकर हांच्या
वाढदिसाच्या आयोजन कमिटी मार्फत तुमकां सगळ्यांक हांव मनाकासांतल्यान येवकारता. काही दिना भितरूच गोंय राज्याचे मानाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या सगळ्यांच्या सांगतान आम्ही परतून एक खेपे तांचो वाढदीस व्हड्या उमेदीन मनयतली.
महाराष्ट्राचे सगळेच सन्माननीय मंत्री ह्या वेळार आमकां ह्या माचयेर पळोवपाक मेळटात आनी कितलो सोबीत असो योगायोग पळयात. सुभाषजी शिरोडकर आणि सुभाषजी फळदेसाई एकाच वेळार परबी दितात म्हणजे डबल इंजिन एकाच खंय असू शकता ताची आमकां जाणविकाय जाता. सगळ्यांनी उपकार करून ह्या वेळार मातसो परबी दितना आमी विसव घेतात आणि उपकार करून माचयेच्या कार्यक्रमाक आमी थोडोसो वेळ दिवया. It's a perfect film. All are the senior leaders. Their leadership is seen in every possible way that we witness. आणि आता मी फेलिसिटेशन व्हायचं सुरुवात करता. सगळ्यात पहिले सुरुवात ॲडव्होकेट आश्लेषा टँडल आणि उपकार करून माचयेर येवचें आणि माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या मानाच्या सोयऱ्यांकडल्यान बहुमान जो आसा तांणी स्विकार करचो. ॲडव्होकेट आश्लेषा टँडल ह्या वेळार हो बहुमान स्विकार करता. ऑल इंडिया आपल्या मतदारसंघातल्या दर एकल्याचो बहुमान करीत असताना ज्यांनी आपापल्या क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ली आसा तांची दखल ह्या खिणाक आमदार संकल्प आमोणकरजी ह्या वेळार घेता. ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग ज्युनियर गोल्ड अशें ताका मेळिल्लें टायटल जावेद अहमद शेख हो ह्या खिणाक माचयेर येता. जावेद अहमद शेख सध्या बॉडी बिल्डिंग सामकें अपुरबाय जशें जाल्लें आसा. दर एकलो बॉडी बिल्डिंगेक उत्सुकता दाखयतात आनी तातूंतच ज्युनियर कॅटेगरीन ताका गोल्ड मेडल फाविल्लें जाल्लें आसा. नेटान ह्याचो गजर सुरू करूया. उज्ज्वला आंबेडकर हे सायंटिस्ट म्हणून ह्या खिणाक आमचे कडल्यान बहुमान स्विकार करतले. उज्ज्वला आंबेडकर डॉक्टर उज्ज्वला ही मॅडम जी आसा ती अंटार्क्टिकान आसता. म्हणजे शेवटच्या टोका वयल्या सुद्धा मनीस आयज ह्या खिणाक येतात आणि आमच्या मानेस्तांच्या हस्तुकी हो बहुमान स्विकार करता. अंटार्क्टिकान सगळ्याचे संशोधन करप अशें स्वप्न आसता आणि अशा आगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर वचून संशोधनाक आपले मोलादीक असो वेळ दिवन आपल्या विचारांतल्यान आपल्या शिक्षणांतल्यान हो बहुमान तांणी आयज आपल्या नांवार करपाचो यत्न हांसर केल्लो आसा. सायंटिस्ट म्हणून आमकां तुमचेर भरपूर अभिमान आसा, गर्व आसा. आयज सगळेच जण अभिनेता जावपाचो प्रयत्न करतात आणि तोच प्रयत्न गोकुळदास खाटवळ हांणी आयज पुराय केल्लो आसा. एक अभिनेता म्हणून ह्या वेळार ते मानान माचयेर येतात. गोकुळदास घाटवळ एक ॲक्टर म्हणून ह्या खिणाक बहुमान स्विकार करता. वयान मानान विचारान व्हड आशिल्ले गोकुळदास जी ह्या खिणाक सगळ्या मानेस्तांच्या हस्तुकी हो बहुमान स्विकार करता. नेटान ताळयांचो गजर सुरू करूया. फुडल्या सुवातेर ह्या मानान माचयेर आपण दितात गोवा बीच सॉसर हातूंत सिल्वर मेडलिस्ट आशिल्लो पवन राजकुमार नाईक हांणी माचयेर येवचें. पवन राजकुमार नाईक सिल्वर मेडलिस्ट जावन आसा गोवा बीच सॉसर ह्या खेळांत. चडांत चड ताका आमी परबी फावो करून दिवया. एक शिक्षिका जावप हो सगळ्या खंय ना खंय तरी सगळ्या ऑक्युपेशनाक सगळ्या प्रोफेशनाक मार्ग उक्तो करपी असो एक बरी सेवा जावन आसा. आनी अंकिता बंगाली ह्या खिणाक एक शिक्षिका म्हणून ह्या खिणाक बहुमान स्विकार करता. तशेंच प्रेमनाथ आनंदकर एक कलाकार आसात आणि तांणी ह्या वेळार रेडी रावचे माचयेर येवपाक. देव बरें करूं. प्रेमनाथ म्हणजे प्रेमाचो नाथ आसात आणि माचयेर आशिल्ले दर एक मनीस आयज खंय ना खंय तरी मोग दितात, मोग घेतात, लोकां मदीं रावतात, जनता दरबार घडयतात आणि म्हणूनच जनसमुदाय आमकां मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटात. श्रेयस संतोष मोडुलकर एक बरो खेळाडू आणि त्याच बरोबर एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार ह्या खिणाक माचयेर येता. प्रेमनाथ आरोंदेकर हे बरे कलाकार आसात. ज्येष्ठ कलाकार म्हळ्यार अतिताय जावची ना. मोहम्मद अमरी हसना हांणी तयारी दाखोवची.
श्रेयस संतोष मोडुलकर एक खेळगडो आणि त्याचबरोबर एक कलाकार म्हणून ह्या खिणाक हो भोवमान स्वीकार करता. नेटान ताळयांचो गजर आमी ह्या वेळार सुरू करूया. ऑल गोवा जी स्टेट चॅम्पियनशीप जाता कराटे ह्या खेळांत तातूंत जाका गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा तो भुरगो ह्याच मतदारसंघांतलो आसा आनी आमकां भरपूर उमेद आसा. मोहम्मद अमरी हस्ताब जो धाकटो भुरगो गोल्ड मेडलिस्ट आसा. नेटान ताळयांची साथ ह्या वेळार आमी दिवपाक जाय. सुवर्ण पदक ताणें आपल्या नांवार केल्लें आसा. कराटे ह्या खेळांत तो गोल्ड मेडलिस्ट गोवा ऑल गोवा स्टेट चॅम्पियनशीप अंडर 7 इयर्स कॅटेगरी. वा आता शांत दिसता पूण जेन्ना ताच्या फिल्डार वता तो कितलो उबे वयत आसा हाची आमकां जाणविकाय जाता. आनी गौरव कोचरेकर हाका सुद्दां कराटे ह्या खेळांत एक खासा बक्षीस हांगासर फावो जाता. अक्षता दडमानी हे रनर्स आसात. आयुष्यभर कशें आसा पळयात आमी दर एक फावता धांवता पूण आयज धांवपाचो सुद्दां हाचो भोवमान जाता आनी म्हणून आमकां खूब उमेद आसा. आनी जेका कोणाक आत्तां हाचो भोवमान फावो जाल्ले आसात त्या सगळ्या लागीं बघता की आपआपले गौरव चिन्ह घेवन ह्या खिणाक तुमी माचयेर येवचे आनी ह्या माचयेची शोभा वाडोवची. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. सगळ्यांक परबी फावो करून दिता. आणि एकटो आमचोच एक भाव चिन्मय परब ह्या खिणाक माचयेर येता. चिन्मयच्या नांवानूच ती किर्ती आसा, प्रतिभा आसा आणि सांगतना गर्व दिसता. डॉक्टर चिन्मय दिलीप परब ह्या खिणाक भोवमान स्वीकार करता. जांचो भोवमान आत्ता जाल्लो आसा त्या सगळ्याची आमी भरपूर आतुरतायेन वाट पळयतात. तुमी सगळ्यांनी माचयेर येवचें आनी सगळे जे आमचे मागचे सोयरे आसा तांच्या बरोबर एका फोटोन आमकां साथ दिवची अशें हांव मागता. ह्याका सगळ्यांक आमी फुडें दवरयात अँड वी विश हिम अ ह्यूज सक्सेस. गोंय जरी आमचे धाकटे असले तरी हातूंतल्यान कला क्षेत्रांत क्रीडा क्षेत्रांत आमचे भरपूर नामना आसात. वा एका फुडाऱ्यान उखलून घेवपाचें सुद्दां भाग्य लागता आनी तें भाग्य ह्या बाबूच्या नशिबान आसात. आनी सगळ्यांनी ह्या खिणाक बेगितल्या बेगीन मातशे फोटो लागीं येवचे. आर वी रेडी टू स्माइल? येस, वी आर हियर टू स्प्रेड स्माइल. वी आर हियर टू चेरिश ईच अँड एवरी मोमेंट. आनी ताकाच लागून संकल्पाची हायट सुद्दां आमी तितलीच उंचायेचेर दवरिल्ली आसात. कार्यान व्हड आसात, मनान व्हड आसात. आणि हांव ह्या खिणाक मागता नवराईन निलेश काब्राजी हांचे लागीं की तांणी ह्या माचयेक आपली 2 उतरां दिवची. जमलेल्या सगळ्या संकल्पाचे मोगीक आमचे स्टेजी जाल्ले सगळे मानेस चढ घेना की खूब गर्दी जाता. आमचे आनी भाशण व्हडलेशें नाका पूण संकल्प बाबाक खूब वर्सां वळखता आनी आज आमदार म्हूण तो आतां मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी काम करता तेन्ना म्हाका आजुनूय आठवण येता जो इनकम्प्लीट ब्रीज आशिल्लो तो कसो आमी कंप्लीट केलो आनी कंप्लीट करून हांव तरी इनॉग्रेशन नाशिल्लो पूण कंप्लीट करपाच्या हवेच हांवें घेतलो संकल्पा लागून. आनी खंय तरी गडकरी साहेबाक मागून ती कंपनी आशिल्ली बँकरप्ट जाल्ली कोणाक भायल्या काडून घालून ती आज तेणें लोकांक दिल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. पण कांय उलोवतना आय वीश संकल्प ऑल द बेस्ट. अशेंच तुमी ताका फुडले जे इलेक्शन जातले 26 वा 27 आमकां खबर ना पूण केन्ना केन्ना जातले तर तुमी सगळ्यांक ताका आशिर्वाद दिवचो अशें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. खरें फुडारपण तेंच आसता. एकामेकाक सांबाळून घेवप, एकामेकाच्या सहकार्यान गोंयच्या लोकांच्या जनतेच्या सगळ्या अपेक्षांची खंय ना खंय तरी जाणविकाय करत आसतना उदरगतीक हातभार लावप. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव ह्या खिणाक मागता सन्माननीय सुभाष वैदेसाईजी आमचे माननीय मंत्री आसात की तांणी ह्या खिणाक आपलें उलोवप करचें. आवाजानूच जोश आसा. नमस्कार आणि सगळ्यांक शंकरबाईच्या या बड्डेक सगळ्यांक मोगाचो येवकार. आणि आयज
एक मोठा खुशेचो दीस वास्को आनी मार्मुगांव ह्या परिसरान भितर आमचो संकल्प पळयता व्हड जालो, आकाशा येदो व्हडलो जालो आनीक आमी पळयतात की ताजे मदीं जो जोश आसा, जी प्रतिभा आसा किंवा लोकां खातीर तळमळ आसा ती जिद्दीन काम करपाची. आमी केन्नाय पळयलें जर जायत बारीकांतले बारीक काम आनी बारीकांतल्या बारीक मनशां कडेन वचून तांची कामां जावपा खातीर धडपडपी, केन्ना केन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन झगडी करपी, बाकीच्या मंत्र्या कडेन झगडी करपी, आपल्या मतदाराक ज्यो कितें आवश्यक गोश्टी आसात त्यो मेळपा खातीर, तांची उदरगत जावपा खातीर, जनतेचो विकास जावपा खातीर काम करपी म्हणजे संकल्प आंबोणकर. आमी पळयतात की संकल्पाई जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो ह्या वास्को मार्मुगांवान घालता, एक कचरो आशिल्लो त्या सुंदर परिसर करतात आणि एक स्वाभिमानाची, एक अभिमानाची स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्याच्या संस्थापकाची मूर्ती आणि हेजो व्हडलो पुतळो घालता आणि ताका जेन्ना कोणी खंय कोणी आव्हान दिता तेन्ना त्या आव्हानाक प्रतिसाद करता, त्या आव्हानाक प्रतिउत्तर दिता आणि आपले भवितव्य कितें जाता तें पळयनासतना आमच्या सगळ्या जनतेच्या रयतेच्या राज्याची स्थापना करता. येदो व्हडलो हे म्हणजे सन्मान ताका फावो जाता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा मार्मुगांवाचे सगळे आमचे भाव भयणी संकल्पाच्या एक धैर्य आशिल्लो मनीस, एक धिटायेन सगळ्या प्रश्नाक उत्तर दिवपी मनीस तो म्हणजे संकल्पाई. हांव निश्चितपणान पूर्ण खात्रीनिशी सांगपाक शकता की लोकांक पावपी रयतेचो राजो आयज आमचो संकल्पाई आसा आणि ताका ह्या निवडणुकीन भितर प्रचंड बहुमतान विजयी करतले पूर्णपणे म्हाका खात्री आसा. देव बरें करूं. विश यू हॅपी बर्थडे संकल्पाई. येस, थँक्यू सो मच सर. आयज एक फुडारी उलोवंक ना तर एक शिकपी बी उलयलो अशें म्हाका दिश्टी पडलें आणि आयज आमी पळयतात की आमच्या मदीं उपस्थित आसा सन्माननीय ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर जी हांव नशे लागीं मागता की तांणी सुद्दां थोडक्यान आमकां परबी ह्या खिणाक सगळं काही कडेन पावची. आयज संकल्पाच्या वाडदिवसाच्या निमतान हांगा सगळ्यांत जमल्या. हांव आयज संकल्पाक तेच्या वाडदिवसाच्या निमतान शुभेच्छा दिता आणि मागता की संकल्पाचे सगळे संकल्प पुराय जावचे आणि फुडल्या वर्सा ते सगळे भरभरून आमकां दिश्टी पडचे इतलें मागता. देव बरें करूं. चडान चड देव बरें करूं. पदवेच्यान आमी जशी म्युझिकल चॅर खेळटात तसोच हो मायक प्रत्येका कडेन वचत आसात आणि आतां ज्यांच्या कडेन मायक हो पाविल्लो आसात तांचे खरेंच भरपूर उल्लेख करीचो दिसता एका कारणां खातीर की तांची मदीं जी संघटनात्मक भावना आसा प्रत्येकाक एकठांय हाडपाची ती खूब अपुरबायेची अशी आसा आणि म्हणूनच आयज तांणी ह्या खिणाक आमदार संकल्पाई आंबोणकर हांच्या वाडदिसा निमतान परबी फावो करून दिवची. थँक्यू समृद्धी. आमी सगळेच संकल्प आंबोणकर आमचे मुरगांवचे आमदार तांकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिवपाक आमी सगळ्यांना जमिल्ले आसात. आमचे बरोबर हांगा खास उपस्थित आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मंत्री आनी शिरोडेचे आमदार आमचे सुभाष भाऊ, आमचे सांगेचे आमदार आनी आमचे मंत्री सुभाष बाब फळदेसाय, आमचे आमदार आनी आदले मंत्री निलेश बाब काब्राल, आमचे आदले खासदार आनी NRI कमिशनर म्हजे मित्र ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, दीपक बाप नायक आनी त्यांचो आमी हांगा हे वीस करपाक आयल्या बर्थडे ते आजचे सन्मान मूर्ती संकल्प आंबोणकर. म्हज्या पयलीं उलोवपी सगळ्यांनी सांगलें की संकल्प हो एक वेगळ्या पद्दतीचो आसा, जेणे सदोदीत कश्ट केले आनी हार केन्नाच मानूना आणि त्यामुळे स्ट्रगल करत करत ह्या मतदारसंघाचे ते नेतृत्व करतात आणि हे नेतृत्व करता असताना सुद्धा आपल्या मतदारांक मात सुद्धा जर एखादे अडचण जर जाय आसत जाल्यार ते बरोबर आसा काय चूक आसा हे न पळयता त्या लोकां बरोबर उबो रावपी, लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा ह्यो आपल्यो स्वताच्यो समस्या अशें बांदपी असो ह्या मतदारसंघाचे नेतृत्व करपी आमदार संकल्प आंबोणकर. ह्या मतदारसंघा भितर विकास आसत, ह्या मतदारसंघातल्या बारीक बारीक लोकांचे गोष्टी असत आणि खास करून हांव उल्लेख करता की म्हजे घर योजना ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी योजना हाडली. त्यामुळे ह्या मतदारसंघा भितर तिचो फायदो सगळ्यांक मेळचो म्हणून पूर्णपणे धडपड करून तो मेळोवन दिवपाक लागून प्रयत्न करपी आणि एखादो विषय जो आसा एखादो विषय चूक जरी असलो आसत पण त्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून त्यांच्या फाटल्यान उबो रावपी असो संकल्प आंबोणकर आज ताचो वाडदिवस. हांव ताका शुभेच्छा दिता आणि देवा कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य दिवचें आणि ह्या मतदारसंघाचें जशें म्हणलें की 2027 ह्या वेंचणूक येतली
म्हाका दिसता आयज ही जी प्रार्थना आमी तांच्या दीर्घ आयुश्या खातीर करता ती प्रार्थना जी आसा ती आमच्या सगळ्यो अस्तुरे ह्या किड्याक मुखार व्हरतात आनी ह्या सगळ्या अस्तुरेच्या वतीन ही खासा ओवाळणी जावन आसात। ही ओवाळणी आसा शांत स्वभावाची, ही ओवाळणी आसा बऱ्या फुडारपणाची, ही ओवाळणी आसा उदरगती खातीर घेतिल्ल्या प्रत्येक संकल्पाची, ही ओवाळणी जावन आसा ह्या मतदारसंघातल्या दर एका मनशा कडल्यान आयिल्ल्या सदिच्छांची, ही ओवाळणी जावन आसा ज्या ज्या लोकांक जे तांणी आयज बरें केल्लें आसा, ज्या ज्या लोकांक मदत केल्ली आसा त्या सगळ्यांच्या वतीन आयज ओवाळणी येता। सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव सुयशोगानं जगति भवतु तव सुयशोगानं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। या ओवाळणीच्या मार्फत तुमकां मान सन्मान आदर आपुलकी विश्वास या सगळ्यांची पुण्याई तुमकां मेळोनी अशें हांव मानतां। सगळ्यांक एक नम्राई विनवणी की कोणेच डावी कडल्यान माचयेर येवचें न्हय, प्लीज उपकार करून आतांच लायनीत दुसऱ्या लायनीत शिफ्ट जायात, आयोजकांक सहकार्य करात। कोणेच डावी कडल्यान वयर येवचें न्ही, उपकार करून आमकां सहकार्य करात। तुमचे सहकार्य मोठ्या प्रमाणात हिंगा मातशे अपेक्षित आसात। प्लीज 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 डू नॉट कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑन स्टेज। वी हायली appreciate your valuable contributions at the moment. Sir. उजवीकडल्यान येयात आणि डावीकडल्यान सकयल देवात। श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की सगळ्यांनी मातशे लायनीन रावन घेवचें। हांव पळयता हांगासर 4 लायनी म्हाका दिश्टी पडटात, आमची एकूच लायन आसात। महेश भाई
यश भाई गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी कांयच क्षणांनी माटवांत पावतात. आमी तांची आतुरतायेन वाट पळयतात. माटवाचो दर एक सदस्य आयज ह्या वाडदिसा निमतान खूब उत्सूक आसात ह्या सेलिब्रेशनाक वांटेकार जावपा खातीर. सगळ्या नमऱ्यांक म्हाका कोणेच दाव्या सायडींतल्यान येवचे न्हय. आमी सुजाण लोक आसा. तुमी सोडनाका थंयच्यान पडटलें. प्रत्येक आई बाबांचा आशीर्वाद आयज घेत आसतना त्या व्हड्या उमेदीन तो वाडदीस हांगासर साजरो करतात.
सगळ्यांनी नोंद घेवची की तुमकां माचयेर येवपा खातीरची वाट आसा ती स्टेजीच्या उजव्या वाटे कडल्यान आसा. प्लीज उपकार करून कोणेच डावी कडल्यान येवचे न्हय. आमी सुजाण लोक आसात, आमदाराक असं सहकार्य करपा खातीर आयिल्ले आसात, हाची जाणविकाय सगळ्यांनी दवरची. सकाळच्यान भरपूर आम्ही गर्दी पळयली, पूण आयज सकाळचे जे लोक आसले न्ही ते सामके शिस्तीन येताले, शिस्तीन वताले. तांच्या बरोबर संवाद साधताना एक रिलेशन बिल्डअप करतना खूप बरें दिसलें. आणि आतांय तुम्ही कशी आसतली अशी आस्त बाळगिता. भाईक तुम्ही अशा पद्दतीन सहकार्य करपाक शकता. सकाळी भाई उबे राविल्ले आसात ह्या माचयेर, त्याच उमेदीन त्याच उत्साहान दर एकलो व्हॉलंटियर हांगासर वावर करता. प्लीज सगळ्यांक समजून घेता आसतना उपकार करून उजव्या वाटेंतल्यान येवचे. परतून एक फावट सगळ्यांक नम्रायेन मागता, उपकार करून स्टेजीच्या उजव्या वाटेकडल्यानूच वयर येवचें. आयज पावर अपेक्षीत ना, आयज फेवर अपेक्षीत आसा.
हाऊसिंग कोणाचे कोण येलेले आसा तर मातशे हे सायडीन लेफ्टाच्या सायडीन रावा हाऊसिंग कोणाचे कोण येयला पळय ते लेफ्ट सायडीन रावा लेफ्ट सायडीन रावा तुम्ही सगळे जाणां हाऊसिंग कोणाचे जितले लोक येयला ते सगळे लेफ्ट सायडीन रावा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या माटवान गावता समिस्तांकडे मागता की तांकां मुखार येवपाक ह्या माचयेर येवपाक मातशी वाट करून दिवची सगळ्यांनी मातशी आमच्या व्हॉलंटियर्सांक साथ दीत आसतना तांकां सहकार्य करून दिवचें कोणेच डाव्या वटेन जी आसा ती गर्दी करची न्हय उपकार करून उदयच्यान सांगत आसा प्लीज आमकां सहकार्य करात आता उदयच्यान सांगता रे आमी लायनी जावात सगळी सिस्टम आसा हांगासर शॉक लागतलो आमकांच
सगळ्यांनी आता उमेदीन मातशी तयार रावयात. गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांची उपस्थिती ह्या वाटवान जावपी आसात. सगळ्यांनी उपकार करून आमकां सहकार्य करचें. तांकां वाटवान येवपाक मातसो जागो करून दिवचो. वेळात वेळ काढून खास मुर्मुगांव मतदारसंघाचे लाडके आमदार संकल्पभाई आमोणकर हांकां वाडदिसा निमतान परबी दिवपाक हांगासर येतात. सो उपकार करून प्लीज कोणें गर्दी करची न्हय. नेटान डाळ्यांचे गजर यावेळी सुरू करूया आणि बऱ्या उमेदीन गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांकां ह्या वाटपान येवकार दिवया. दर एक पाऊल उदरगती खातीर जांचे पडटात. सदांच हांसू कशे आसतात, सदांच लोकांक मेळटात, जनता दरबार घडयतात अशे व्यक्तिमत्व ह्या अशा फुडारपणाक आमी ह्या खिणाक ह्या माचेर मोठ्या मान सन्मानान आपणे दितात. तांकां येवकारतात. सगळीच तांकडे वता की नेटान डाळ्यांचा गजर परतून एक खेपेक सुरू करचो आणि व्हड्या उमेदीन तांकां ह्या खिणाक माचेर जो आसा तो येवकार बाबा करून दिवचो. वी आर व्हेरी व्हेरी हॅपी टू हॅव यू हियर सर. तुमची उपस्थिती आमच्या खातीर खूप उमेदभरीत अशी आसा. तुमचे कार्य, तुमचो चेहरो, तुमचो स्वभाव हाच्या वयल्यान तुमची लोकप्रियता हांगासर दिसून येतात. आमचो दोकर हे वाक्य प्रत्येकाक आपलेशे दिसपाक लागतात आणि आयज त्याच अनुषंगान तुम्ही सगळ्यांनी आमदार संकल्पभाई आमोणकर हांचा वाडदीस मनोवपाक जो सहकार्य केल्लो आसा, जी सांगण्यात दिल्ली आसा ती आता तशीच दवरची. कृष्णराजी साळकर जे हांगासर पाविल्ले आसात, केदारभाई नाईक हांगासर आयिल्ले आसात, तांकां सुद्दां आमी हांगा येवकारता. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांगासर आयिल्ले आसात, तांकां आमी ह्या खिणाक येवकारता आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सांगतान आमी ही बर्थडेची जी खास मोमेंट आसा ती हांगासर सेलिब्रेट करता. आणि हांव आतां मागता आमचे लाडके आमदार जे सकाळचे हांगासर उबे आसा तुमच्या सगळ्यांचे विशेस घेवपा खातीर की तांणी आपले मन जे आसा ते ह्या खिणाक उक्ते करचे. आयच्या ह्या समारंभाक हांगा सगळे जमिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी सगळे मिळून आज संकल्पाचो आमी वाडदिवस मनयतात. दर वर्सा प्रमाणे तेदीच मोठी गर्दी आनी ताज्याकूच मोठी दिसता म्हाका गर्दी वाडत आसा. हे म्हाका दिसता संकेत आसा की 2027 आमचे 27 30 सीट येवपाक सोडून कोणूच हे करूंक शकना आणि मुरगांव तालुका भितर 4य सीट हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आसतले. त्या बद्दल कसलोच हांव चड वेळ घेना. संकल्पाक परत एकदा अवधुनीत परबी दिता आणि अशेंच तरेन काम जनते खातीर चालू उरचें आनी वाडचें अशें मागता. देव बरें करूं. सगळ्यांचो देव बरें करूं. हो लागचोच मतदारसंघ आसा. तुम्ही दिल्यो सदिच्छा आमकां आमचे मदीं पाविल्ल्यो आसा. देव बरें करूं. आमच्या मदीं उपस्थित आसात सन्माननीय आमचे आमदार केदारभाई नाईक आणि तशेंच GTDCचे चेअरमॅन जावन आसात की त्यांनी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. नमस्कार. तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आणि आमचे लाडके मित्र संकल्प आमोणकर यांच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनाक आमच्या मदीं हजर आसा स्टेजीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तशेंच सगळे मिनिस्टर्स, MLAs, सगळे मान्यवर आणि व्हड संख्येन आयिल्ले आणि तुमचो सगळ्यांचो प्रेम दाखोवपाक आयिल्ले व्हडले संख्येन मुळगांवचे सगळे वोटर्स आणि तरेकवार सगळे गोंयच्या गांवांच्यान आयिल्ले आमचे सगळे मित्र. म्हाका संकल्प आमोणकर आमचो हांवें म्हटलें एक लाडलो आमचो फ्रेंड आणि एक बरो लिडर म्हणजे सदांच सगळे जाण पळयता की हो इलेक्शन कितल्या फावटी जिखला, हेजे एक्सपिरियन्स कितें. पूण म्हाका दिसता संकल्प आमोणकर एक असो मनीस जो घराघरांनी वचून त्यांच्या सगळ्यांच्या लोकांचे दूख जे आसा हे आपले दूख म्हणून समजून फुडें वचपी. तो कितल्याच जाणांचो भाव म्हणून काम करता, तो कितल्याच जाणांचो चेडो म्हणून काम करता. सिनियर सिटीजन तो आवय बापूय आपले मानता. स्टुडंट्स कोण आसा तेंचे फी भरपाक हेल्प करता. गरिबाची दुकां पुसपाक लागून तो कोण म्हणजे कोण बरो ना जावं कोणी कोणाच्या घरात हे जालें एक सेलिब्रेशन आसा ह्या बऱ्या टायमार आनी वायट टायमार असो पावपी दिसता तुमचो आमदार आसा. म्हाका खुशी भोगता की तुमचे ह्या व्हडल्या संख्येन तुमी सगळे ताका वीश करपाक आयिल्ले आसा. आनी जशें दाजीन सांगलां की 27 आणि 30 सीट, त्या 30 सिटां भितरलो एक सीट मुळगांवचो आसतलो आणि आमदार संकल्पाचो आसतलो. आणि 30 सीटांतलो एक सीट आनी उरलेले 4 आसा ते सगळे सीट हांगा BJPचे येतले.
आणि अनेकदा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. ज्या संख्येन तुमी आयज हांगा आयिल्ले आसा हो फुडलो रिजल्ट जो आसा 27 हो रिजल्ट हांगाच कळटा. हांव संकल्पाक अनेकदा देव बरें करूं म्हणटा, देवा कडेन मागता की ताका बरें तेका तेज्या घरकान्नीक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवचें आणि 2027 सक्सेस दिवचो. सगळ्यांक थँक्यू. देव बरें करूं. चडांचड देव बरें करूं म्हणटा सर. तुमच्या नांवानूच केदार आसा आणि तशीच उदरगत आणि तशेंच केदाराय ते व्हडलें यश आसा आनी पर्वताय तेंच्या फावो जातले हातून मात्तूय दुबाव ना. पूण सदांच आमकां एक वरदहस्त जाय पडटा, एक बरो मार्गदर्शक जाय पडटात आणि तेच आमचे खातीर मार्गदर्शक आसात आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री तुमचे आमचे सगळ्यांचेच. आमी अपूर्बायन म्हणपी आमचो दोतोर हे आमच्या मदीं आयज उपस्थित आसात की तांणी हांवें आमकां सगळ्यांक खुशी हाडत आसतना तांच्या पर्यंत फावो करून दिवची. नमस्कार. 5 मिनटां उबकी रावत जाल्यार 5 मिनटां उलयता, चड वेळ उलयना. संकल्प आमोणकर येतो आज वाडदिवस. तेजो वाडदीस मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. आमच्या मदीं आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, आमदार बाब केदार दाजी, आमचो दीपक आणि दोतोर चंद्रकांत शेटये ऑलमोस्ट बिचोलच्यान हांगासर आयला म्हणटा तसो. बाकी सगळे बाब संकल्पाचे बरे मागते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता. गोंय सरकारच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी ताका उर्वरीत परबी भेटयता. आयज सकाळी 9 वरां पासून तरी आपलो वाडदिवस मनोवपा खातीर सुरवात केला आणि तुम्ही सगळे म्हणजे मार्मागोवा मतदारसंघातले सगळे लोक आणि भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे कडले असंख्य कार्यकर्ते दीसभर ताका विशीश दिवपा खातीर मोठ्या व्हडा उमेदीन हांगासर ह्या पॅन्डलात सकाळच्यान येत आसा. सकाळच्यात विविध कार्यक्रम तेणी ऑर्गनायज केल्ले. मागीर ते सिनियर सिटीजनांक आसूनी, महिलांच्या खातीर आसूनी, भुरग्यांच्या खातीर आसूनी, विशेष करून भुरग्यांचे फेलिसिटेशन करपाचें काम ताणें आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान केलें. जाका आमी म्हणटा की युवकांक फुडें काडपाचें काम सातत्यान बाब संकल्प आसतलो किंवा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे सदोदीत करीत आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आपल्या मतदारसंघातली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां आणि त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाची कामां सातत्यात मोठ्या प्रमाणात तो करीत आसा. जे दिसाच्यान आमदार जाला आणि भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्या ते दिसाच्यान कसलोच मनात दुबाव न दवरता एकमेव फक्त आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे ही कामां कशी जातली होच तकलेन संकल्प दवरून तो सातत्यात ही सगळी कामां तुमच्या खातीर करीत आसा. म्हाका खबर आसा म्हणजे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ताका ह्या मतदारसंघात सपोर्टूय करता आणि विशेष करून जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत की खूप मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो हो मार्मागोवा मतदारसंघातल्या लोकांक 100% जातलो. पहिल्या फेजीत रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या पती रावपी जवळपास 350 लोक हांकां थोड्या जाणांक ऑलरेडी लेटरां दिवपाक सुरवात केल्या. आतां हांव येवच्या पयलीं आमचो हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन बाब जीत येवन गेलो तर हावजींग बोर्डाचोय विशय हो पेंडींग आशिल्लो की तेची बिल्डींग रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत ती मोडून नवीन बांदपाक जाय पण ताका परमिशनां ही अजून पर्यंत मेळोंक नाशिल्ली. हांवें कित्याक सांगता दिस इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू फॉर लास्ट मोर दॅन 20 years. म्हणजे 30 40 वर्सांचे हे इश्यू तुम्ही मुद्दामून पळयात. रिहॅबिलिटेशनान तांकां घालूंक जाय 30 वर्सां सोंपली कोणी त्यांच्या घराचो विचार करूंक ना. ताका लागून संकल्पाक निवडून येवचो पडलो आणि तुमचे प्रश्न सोडोवचे पडले. हावजींग बोर्डाची बिल्डींग ताका 40 वर्सां जाली. त्या 40 वर्साच्या विशयाचेर हावजींग बोर्डाचो फ्लॅट आयज पडटलो काय फाल्यां पडटलो म्हणजे घरात जो न्हिदता ताका भंय दिसता आपलो स्लॅब पडत काय म्हणून. पण तो बिचारो भायरूय सरप मेळना ताका आनी वेगळो आसरो ना. पण तो आसरो जर त्याच्या नांवार करून ती नवी बिल्डींग बांदून दिवपाचें काम एकूय पयसो ताका खर्च न करता ताका बांदून दिवपाचें काम हे संकल्पान इनिशिएटीव घेतले आणि म्हज्या सरकारात ते करून दिवपाचें ठरयलें. हांव कित्याक सांगता तर आमच्या सरकारात सामान्य मनशाक मागीर ते दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा योजना आसूनी किंवा ती लाडली लक्ष्मी आसूनी गृह आधार आसूनी किंवा CM स्कॉलरशिप स्कीम आसूनी प्रत्येकाक आधार दिवपाचें काम हे सातत्यान म्हज्या सरकारात केलां. जाणटेल्यांक 2000 आसूनी किंवा आमी म्हणटा की अपंग भाव आहा ताका कोणाक पाय आसतलो हात आसतलो खुर्ची आसतली ह्यो सगळ्यो गजाली आनी संकल्पाचें ऑफिस 24/7 बाय म्हटल्यार आतां 24/7 हे कंटिन्युअसली वेगवेगळी कामां. हल्लीच तेणी म्हणजे हेजी एम्ब्युलन्स आसतना आपली स्वताची एम्ब्युलन्स
आपली स्वतःची अडचण अशो वेगवेगळ्यो गजाली स्वतःच्या पैशांनी देखीत म्हणजे गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आसात हे सगळ्याच्या व्यतिरिक्त तेय करीत आसा. या पुराय ताच्या मतदारसंघात वेगळे एखादी PHC आसची प्रायमरी हेल्थ सेंटर लागीं आसचें म्हणजे जेणे करून रातचो जर उठचो पडलो जाल्यार 10 किलोमीटर पयस वयचो पडचो न्ही, ताजी ट्रिटमेंट हांगाच जावची. म्हाका दिसता हांवें सांगलें खरें आयजूच फावंडेशन स्टोन लाय आयज फावना म्हणपा लागलो आनी लोक चड येतले. ताजोय फावंडेशन स्टोन जो आसा हो थोड्याच दिसाच्या भितर आमी लायता. हांवें कित्याक सांगलें आमदार येतात आनी वतात बट लोकांचो विचार करपी खूब कमी असतात. बट लोकांचो विचार करपी बाब संकल्प आसा आनी तांणी संकल्प केला कितें म्हणून सातत्यान आपूण 24/7 आपल्या जिवाची काळजी एकदा कमी घेता. हांवें ताका सांगलें तुजी काळजी पयली घे आता, लोकांची काळजी आमी मेळोन सगळे जाण घेवं येता. आनी ताकाच लागून म्हणजे हांव तुमच्या लागीं मागता की खरोखरूच इतक्या धडपडीत आनी कंटिन्युअसली काम करपी बाय संकल्प आसा हाका तुमी तेंको दिवपाचो गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीक 2027 आमी जो संकल्प केला, कितें संकल्प केला ताजीन आत्तां सांगला 27 30 सीट निवडून हाडपाचे. सगळे जाण आमच्या बरोबर आसा काय ना? आसा जाल्यार नेटान म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. तुमचो सगळ्यांचो मोग आणि तुमचो सगळ्यांचो प्रेम असोच संकल्पाचेरूय आसूं न्ही, म्हाजेरूय बी आसूं न्ही आनी भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं न्ही. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. हो जोश, ही उमेद, ही सगळी जी आसा न्ही ती फक्त एकूच मनीस हाडपाक शकता ते म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री. आपल्या भाशणांतल्यान सगळ्यो गजाली मांडत आसतना सगळ्यांक एका एकवटान घेवन वचपाची जी तांक आसा न्ही, जी शक्ती आसा ती तांच्या मदीं भरपूर प्रामाणीकपणान आसात. आनी आयज म्हणूनच आमकां अशें दिसता की ज्या व्यक्तिमत्वाचे मोदळच्यान वाट पळयताले ते मुखेलमंत्री आयज हांगासर पाविल्ले आसात आनी संकल्पहीन ह्या खिणाक आपले जे आसा ते उलोवप करचें अशें हांव ताचे कडेन नम्रायेन मागता. सगळ्यांत पयलीं आयज आमचे मुर्मुगांवचे सगळे जितले लोक हांगा म्हाका विशेश दिवपाक येयले तांकां सगळ्यांक हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच खूब जाणांनी फोन करूनय म्हाका विशेश दिल्लेले आसा आनी थोड्यांचे फोन हांव घेवपाक पावना तेंकांय हांव रिक्वेस्ट करता कितें तुमकां हांव मॅसेजीस धाडटलो आनी तेच प्रमाणे आयज मुद्दाम आमकां विश करपाक लागून आख्खे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आमच्या सगळ्या लोकांक एड्रेस करपाक लागून आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे यंग आनी डायनॅमीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्याच प्रमाणे आमचे आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तशेंच राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेठ तानावडे, माझे मित्र आमचे गोवा टुरिझमाचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब केदार नायक, माझो मित्र बाब तशेंच साऊथ गोवाचे PDAचे चेअरमॅन बाब दाजी सालकर, तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर, त्याच प्रमाणे आमचे बिचोलीचे आमदार आणि IT कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर, तसेच आमचे हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे संतोष केरकर, प्रसाद प्रभुगावकर, आमचे मंडळ अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, आमचं जयंत जाधव, डॉक्टर धर्मेंद्र देसाई, चंद्रम पराडे, सगळे जाण सगळ्यांची नांवां न घेता खरंच तुमकां सांगपाक म्हटल्यार सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तेन्ना सुद्दां तुमकां हांव सदांच सांगता म्हाज्या भाशणांत की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हो मुरगांवाचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा म्हणून एक तेजी सदांच आपुलकाई मुरगांवाचेर तेणें दवरलेली आसा. आनी सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना जेन्ना आमी कसलेय प्रश्न मुरगांवाचे घेवन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयतालो सदांच म्हाका ते कामाचे खंय तरी सोल्युशन मेळटा आनी ती कामां जाता. आयज व्हडलें स्वप्न मुरगांवाचें म्हणटा जे हांवें हातीन घेतलें ती 2 व्हडलीं कामां घेतलेलीं आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती पूर्ण केल्लेली आसा. ती म्हटल्यार आमचे 20 बेडेड PHC हॉस्पिटल हे आमचे रियलिटीन जावपाक लागलेलें आसा. आयज स्टँडर्ड जाल्लो आसा. सगळे सरान जशें सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते म्हणटाले आयज बर्थडेच्या निमतान आयजूच फावंडेशन घालुया म्हणून. हांवें म्हणलें सर आयज म्हाका लोकांच्या मदीं रावपाक जाय,
आम्ही फाउंडेशन ह्याच म्हयन्यात म्हणजे आता ते जुलयाच्या फर्स्ट विकाक नाल्यार सेकंड विकाक घालुया म्हणून सांगले आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां स्पेशल टायम दिलेलो आसा कित्याक सगळे आमचे मुरमाचे लोक थंयसर सहभाग जातले, उपस्थित राहतले म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगले आयतार दीस आमी तो प्रोग्राम दवरुया आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलेले अशें दवर आमी त्या दिसा सुद्दां आयतार दीस सुद्दां येवन तो फाउंडेशन घालुया म्हणून. सो हांव तुमकां डेट सांगतलो, तुमी सगळे जाण उपस्थित रावतले म्हाका खबर आसा कित्याक तो एक आमचो हॉस्पिटल आसा हो एक 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आणि हो इट वील बी अ बिग रिलीफ जे आमच्या सड्याकारांक आमच्या मुरमो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हो व्हडलो रिलीफ मेळटलो. त्याच प्रमाणे आतांच आमचे WRD मिनिस्टरान सांगला जे आमचे बायणाचे आणि देस्तोरेचे फिशरमॅन आसा जेंच्या लागून थंयसर आमी क्रीक बांदता म्हळ्यार तेंची सगळी बोटी आणि तांकां थंयसर सगळी फॅसिलिटी दिवपाक लागून तोवूय एक आमचो 18 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट तो टेंडर जावन तो क्लियर जाल्लो आसा, फक्त फायनल स्टेटी एक्सपेंडिचराक लागून उरलेलो आसा. तेजेव फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी तेजेव फाउंडेशन घालतले. अशे हे 2 प्रोजेक्ट आसले. तेज्या शिवाय आमचे आतां सुभाष फडणवीसा येवन गेला. ड्रिंकींग वॉटराचो जो आमचो इश्यू आसलो 2 टँकी आमचे थंयसर जाता. सो हांव जाणा आमच्या मुरमो गोवान सगळ्यांक मेन प्रॉब्लम आसा स्पेशली आमच्या सगळ्या भयणींक आनी जी आमची आई आसा तांकां कितें उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हांव जाणा सड्याचेर सायड तशेंच जेटीचेर आमकां उदक फक्त 1 ते 1.5 वर येता दिसाक. हो एक मेजर ही टँक आमची जाल्या नंतर एटलिस्ट आमकां आमी 3 ते 4 वरांची उदक तुमकां दिवपाचो हो प्रयत्न म्हाजो आसा. आनी हे फुडें आमची एक डायरेक्ट पायपलायन येता जी पायपलायन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय उदकाचो विशय आसा तो आमचो सॉर्ट आउट जातलो. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या विशयाचेर गंभीरपणान काम करीत आसा आनी तो म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हो प्रश्न आमचो पुर्ण जातलो. आयज खूब हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा जे सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले. सकाळच्यान आमचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा, आयता थोड्यांची उरलेली आसा तेंची आमी थोडी फेलिसिटेशन करुया. आनी हांव मागता परत एकदां आमच्या मुखेलमंत्री कडेन असो तेजो आशिर्वाद आमच्या ह्या मुरमो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचेर सदांच आसचो, आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो. कित्याक आयज जेन्ना आमचे कसले इश्यू आसा जशें सरान तुमकां सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माझे घर स्कीम, हे माझे घर स्कीम जाल्यार आख्या गोंया भितर सगळ्यांक जर चड बेनिफीट कोणाक आसा जाल्यार त्या मुरमो गोवाच्या लोकांक आसा. कित्याक आयज मुरमो गोवान आमचे 90% जे लोक आसा ते गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी हेजो मॅक्सिमम इतली वर्सां केन्ना ते कोणेन विचार करूनासलो. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजे विजनान तेणें तो विचार करून आयज म्हजें घर आसा तें आमच्या नांवार करपाचे तेणें प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आनी तारीवाडा हेंच्या लागून जी घरां 25-30 वर्सां जाली ते लोक रावता ती घरां तेंच्या नांवार केन्नाच जावपाची न्हू. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांच्या आमच्या रिक्वेस्टाचेर फुडाकार घेवन आयज ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना हांवें प्रश्न असेंब्लीन मारला हावजींग बोर्डाक लागून आनी हावजींग बोर्डाची जी 4 बिल्डिंग आसा स्वान्सी हावजींग बोर्ड हेचे 32 फ्लॅट्स आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल बिल्डिंगेन न्यू बांदून तांकां सगळ्यांक 1 रुपया दिनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ते फ्लॅट दिता. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या खाल्या पराणान जाल्लेले आसा. कित्याक आमचो CMूच तेजो हावजींग बोर्डाचो मिनिस्टर आसा आनी आमचो जी दारोलकर हो चेअरमॅन आसा हावजींग बोर्डाचो. आयज सर मुद्दाम ते लेटर घेवन येयलेले आसा. हांव मागता आमच्या हावजींग बोर्डाचे जे लोक हांगा येयलेले आसा एक स्टेप फुडें येवचे. थोडेच जाण या तुमी हावजींग बोर्डाचे, थोडे जाण या हावजींग बोर्डाचे जे आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट ही सगळी फ्री 1 रुपया घेनासतना. पाटियो असं पाटियो लेटर दिलेलं आसा हावजींग बोर्डाक. सरांक धन्यवाद म्हणा हे लेटर तुमचे कडेन धरा. हे बर्थडे गिफ्ट तुमकां सगळ्यांक बर्थडे गिफ्ट म्हणच्या परस एक बऱ्यांतले बरें रिटर्न गिफ्ट तांकां हांगासर मेळिल्ले आसात.
देव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे घरा उपरांत म्हजे फ्लॅट समज तुमकां पुराय करपाक जाय जाल्यार म्हजो दोतोर आनी आमचो दोतोर आमच्या वांगडा आसपाक जाय हाची जाणविका आमी ह्या खिणाक दवरुया. आनी तुमकां आतां हांव एकट्याक माचयेर आपणे दितात. सगळ्यांत पयलीं रोहीत मोजे माडकर हांणी खासा बेगितल्या बेगीन माचयेर येवचें. मिस्टर गोवा 2026 हो इनाम तांच्या नांवार हांगासर जाल्लें आसा. मिस्टर गोवा जावपाक तो इनाम तांकां ह्या फावो केल्या खातीर चडांत चड तांची परबीं. आशिश टंडन जी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जाली बेंगलोर हांगासर तांकां ताका खास अशें यश हांगासर फावो जाल्लें आसा. तांणी ह्या खिणाक मुखार सरचें. आशिश टंडन, रोशनी अनिल कांकोडकर, रोशनी अनिल कांकोडकर जे विनर जावन आसा सौसर ह्या खासा सर्तीचे जी मुंबय ह्या वाठारांत जाल्ली. बाबा आशिष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बॉडी बिल्डिंगे खातीर हें इनाम जे आसा तें स्वीकार करता. रोशनी अनिल काणकोणकर, विनर ऑफ सॉसर कॉम्पिटिशन हेल्ड एट मुंबय, जे स्वतः आयुर्वेदा प्रॅक्टिशनर जावन आसात. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आयज तांकांच एक बरो योग मेळिल्लो आसा की एका आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनराचो तांणी भोवमान करपाचो. आनी हांव मागता डॉक्टर सारंग सुनील कुमार हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक मानान माचयेर येवचें. डॉक्टर सारंग सुनील कुमार, डॉक्टर इन आयुर्वेदा, चडांत चड परबीं. आतांच आमी पळयतात चॅक बाय डॉक्टर ही व्हडा उमेदीन आमी कार्यक्रम पळयलो. तातूंत आयुर्वेदीक डॉक्टरांक चडांचो प्लॅटफॉर्म मेळिल्लो. जेई इलेक्ट्रिसिटीचे रजय शेठ हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. ज्युनियर इंजिनियर म्हणून ते सगळी जबाबदारी सांबाळटात. आमकां भरपूर अभिमान आसा पुराय मोर्मुगांव मतदारसंघांतल्यान 98% घेवन SSC एक्झामिनेशनांत साध्वी महेश मडगांवकर हाका हो भोवमान मेळिल्लो आसा. 98% इज अ व्हेरी बीग अचिवमेंट. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तशेंच ऑल गोवा पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशनाक आनी त्याच बरोबर घुमट आरती सर्तीन प्रयाग प्रभुगांवकर हाका खासा इनाम मेळिल्ले आसात. प्रयाग प्रभुगांवकर हांणी बेगितल्या बेगीन माचयेर येवचें हो इनाम स्विकार करपा खातीर. तशेंच हांव ह्या खिणाक मागता आमचे एक समाजसेवक उमेश शिंदे हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. समाजसेवक म्हणून तांणी प्रत्येक समाजाच्या घटका कडेन पावत आसतना सगळ्यांची सेवा केल्ली आसा. तशें बाब उमेश शिंदे हांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. मोदीजींच्या सरकारान आमी पळयतात की कर्मयोद्धा आनी कर्मयोगी हे मोठ्या प्रमाणात कार्यरत जाल्ले आसात. आनी उमेश शिंदे एक समाजसेवक म्हणून ह्या खिणाक भोवमान स्वीकार करतात. तशेंच आमी पळयतात की कर्मयोद्धांक सगळ्यांक मॅनेज करपाचें काम जें आसा तें विनोद यादव हांणी केल्लें आसा. हांव मागता विनोद यादव हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. वा सगळ्यांक तो बरो सवय सांबाळटात. सगळ्यांक कर्मयोद्धांक घेवन तो मुखार सरतात आनी म्हणूनच तांचो हो खासा भोवमान. फुडल्या सुवातेर जेई जावन आसा सेवरेज डिपार्टमेंट वास्कोचे सन्माननीय मयूर दीपक कंडगांवकर हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. नेडान डाळयांचो गजर ह्या खिणाक आमी करुया. तशेंच सगळ्यांक क्रिकेट पळोवपाक आवडटात आनी रणजी प्लेयर हो जावपाचो भोवमान जांकां मेळिल्लो आसा ते म्हळ्यार योगेश सोळंकर हांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. भारतीय जनता पार्टी गेल्या 7-8 वर्सांत पळयतात की सगळीच सिक्सरी आनी फोरी मारीत आसा. तसो आमचो रणजी प्लेयर तांणी ह्या खिणाक आमचे कडल्यान हें भोवमान स्वीकार करचें. जगन्नाथ परब एक समाजसेवक म्हणून ह्या खिणाक हे माचयेर येतात. कृतिका तागी हे कराटेन सामके एक्सपर्ट जावपाच्या मार्गार आसात आनी म्हणूनच तांचो आमी खासा भोवमान करून हाडटात. कृतिका तागी बाय आता आमी पळयतात की सेल्फ डिफेन्स हो गुण प्रत्येकाक घेवपाक जाय आनी ताच्याच कडेन तांणी आपली पयली पावल जे आसा ते खास घेतिल्ले आसा चडांत चड परबीं. तशेंच हांव मागता अशोक अमेर हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक माचयेर येवचें. एक शिक्षक म्हणून ते कार्यरत आसात. ज्ञानसेवेचे कार्य ते बड्या उमेदीन करत आसात आनी ताच्या आमी चडांत चड यश येता.
विठोबा दाबोळकर जे हांगासर उपस्थित असतात तांणी सुद्धा ह्या खिणाक ह्या माचयेर येवचें. एक समाजसेवक म्हणून ते ह्या खिणाक हो भोवमान स्वीकार करतात आणि आयज ह्या माचयेर जो निमणो भोवमान जावपाचो आसा ते म्हळ्यार आशीष आणि आता आम्ही हो खीण मातसो उल्हासीत करयात. आमचे माननीय आमदार उल्हास सुळेकर ह्या खिणाक व्हायसपीडर आयले तांकां बी ह्या खिणाक येवकारतात आनी तशेंच आणि तशीच थोडी एसएससीची भुरगीं तांकां आमी हो भोवमान फावो करून दिता. लोकप्रिय आमदार आणि लोकप्रिय मुख्यमंत्री असल्या उपरांत अशें मातशें रावचेंच पडटात आणि म्हणूनच आमी तुमच्या हस्तुकीर हे खास भोवमान म्हणून हाडटात. सांगतना अभिमान दिसतात की आम्ही 10वेच्या सगळ्याच भुरग्यांचे हांगासर कौतुक करता जे डिस्ट्रिक्शन आयला अशें न्ही पूण जे 10वेक उत्तीर्ण जाल्ले आसात तांकां आमी सगळ्या ह्या खिणाक भोवमानीत करता. सगळ्या भुरग्यांनी बेगीन बेगीन माचयेर येवचें, मातशी जोश मातशी उमेद हाडची. खरेंच शिक्षण कला क्रीडा ह्या सगळ्या मळार आमचे गोंय आमी परजळी जाताना पळयतात. सैमाच्या मांडली वयले माणकुलेशें गोंय आमचें आणि हे गोंय सांबाळत आसतना दर एक फुडाऱ्याचो फुडारपण आमकां दिश्टी पडटा. फुडारपण कशें आसचें तर सगळ्यांक एकवटान मुखार घेवन आसचें, सगळ्यांची शाबासकेची थाप पडपा साठी फुडारपण आसचें आणि आयज त्या फुडारपणाचें आमी ह्या खिणाक कौतुक करता. आणि आतां आमी केक कट करया आणि व्हड्या उमेदीन हो खीण जो आसा तो गोड करया आणि मिठास हाडया. मागता की बेगीनता बेगीन केक अरेंजमेंट ही माचयेर जावची. So ladies and gentlemen, are you excited? Yes! So raise your left hand, all of you. Raise your right hand and give a round of applause. सगळ्यांनी नेटान टाळयांचो गजर सुरू करूया आणि व्हड्या उमेदीन हे सेलिब्रेशन जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात उमेदीचे अशें करून हाडूया. वाह, केक असो की आयज आमी सगळीच कडेन कमळ फुलतना पळयतात आणि कमळ फुलपाचो तसो सिजनूय आसा आणि म्हणूनच आमी त्या व्हड्या उमेदीन आयज कमळ फुलयतात, तांचो वाडदीस फुलयतात आणि तुमकां सगळ्यांक उर्बेलेगीत करतात. राष्ट्राचे प्रतीक आशिल्ले आमचे 3 रंग आणि आयज त्याच 3 रंगांतल्यान हांगासर साकार जावपी हो बर्थडे केक आमी सगळ्यांनी व्हड्या उमेदीन तांच्या खातीर बर्थडे सॉंग म्हणयात. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, ऑन अ काउंटडाउन ऑफ 5 लेट अस सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑनरेबल सकल अमरजी. लेट अस ऑल सिंग टुगेदर. कम ऑन everybody. आयज उदय मतदारसंघात पंगडो पाविल्लो आसा, ही मिठास पाविल्ली आसा. Let us all together share our smiles. Let us all together celebrate a very very special birthday at the moment. आयज म्हाका दिसता संकल्पाईक हो केक चडूच गोड लागला आसतलो कित्याक सकाळच्यान आनी जायते केक हांगासर कट केले पूण एक केक जो आसा तो आपल्या मनशा बरोबर कट करपाचें जें सूख आसता तें वेगळेंच आसता. आमी तांच्या दीर्घ आयुश्य खातीर ह्या खिणाक प्रार्थना करया, तांकां उदंड आनी भरभरून अशें आयुश्य मेळचें ह्या खातीर आमी देवा कडेन प्रार्थना करया. तुम्ही सगळी जाणां आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आमच्या सांगतान रावली देखून ह्या पुऱ्या आयोजना वतीन तुमकां सगळ्यांक मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फक्त एकूच जतनाय घेवया, माचयेर येत आसतना कोणेच गर्दी करची न्हय, जेवपाक वचना कोणेच गर्दी करची न्हय. सगळे जाणां जेवण मेळटलें तें भरभरून जेवण आसात. आमचे काळीज सामकें व्हड आसा. मोग घेवचो काळजाच्या मोडसार मोग फुलोवचो आणि आतां आमी तोच मोग हांगासर फुलोवया. कपडा बरोबर हो मोग आमी फुलोवया. ते म्हणटात न्ही जे काळीज दिवपाक शकता तेच काळीज घेवपाक शकता आणि आयज आमचे काळीज इतले व्हड जाल्ले आसात तुमच्या सगळ्यांचे शुभाशीर्वाद घेवन आणि खासा आमचे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतजी हांची उपस्थितीक लागून एव्हर
ever smiling faces, ever smiling personalities are here to share some of the most precious moment of the day. परंतु एकदा सगळ्यांक सांगता कोणेच माचयेर येवपाक गर्दी करची न्हय. तुम्ही सगळी जाणां आमकां सहकार्य करतली अशी आस्त बाळगिता आणि हांव समृद्धी सुनील गणकुले म्हज्या उतरांक ह्या खिणाक विसव दिता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार संतभाई आमोणकर की तांणी म्हाका ही खास संद दिली. तुमच्या बरोबर आयचो पुराय दीस घालले आसतना आमकां खूब बरें दिसलें. वता वता इतकं सांगून वता, शब्द समजून घ्या, शब्द उमजून घ्या. हवा तिथे हवा तेव्हा माझ्या त्या निशब्दाला मान द्या, माझ्या त्या निशब्दाला मान द्या. कितें चुकलं आसत घोड्याव पेरीत माफ करचें, कितें आवडलें आसत जाल्यार दाद दिवची इतलेंच सांगता आनी म्हज्या उतरांक विसव दिता. सगळ्यांत चडांत चड बरी रात आवडटा. देव बरें करूं.
Thank